Join Stellar Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stellar Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. गोयचे लोकसभेचे इलेक्शन जावन गेले आणि सरकाराक अशें दिसलें काय की जी वोट बँक ते टार्गेट करून सोदताले त्या लोकांनी तांकां मत मारलें ना. हाजे खातीर अंडर कन्सिडरेशन म्हणून तांणी अनाउन्स केलें काय हो गोंयकाराचे मनान प्रश्न पडला. नाजाल्यार 20 दिसां भितर यू टर्न सरकार कसो मारूंक शकता हो आमकां कळना. सो आमकां दिसता की 4 तारखेचे नंतर जे गोंयकार खरे गोंयकार जे आहात तांणी एक मेळून एक मिटींग करून एक कन्सेन्सस बिल्ड करपाची गरज आहा आणि मुख्यमंत्र्या बरोबर हे होम मिनिस्ट्रीक वचून कन्विन्स करचें पडटलें की बाबा आमकां कितें जाय तें. बेसिकली मरे ते वन्स अगेन बीजेपीचे की एक एक्सपोज जालेली आहे कित्याक बॅकिंग आउट ऑन दी अर्लियर द मेमोरंडम दॅट इज क्रिएटेड बेसिकली कन्फ्युजन व OCI रजिस्ट्रेशन वन्स अगेन. आणि म्हाका खात्री आहा कित्याक ही पार्टी सदांच जुमला हे करपाक नंबर 1 इतली इकॉनॉमी येता द स्टेट गेट सो मच थ्रू फॉरेन एक्सचेंज. पूण हूंय ना हूंय म्हाका दिसता बीजेपी हेज ऑलवेज इन्सल्टेड आर गोवन्स हू वर्क अब्रॉड टू अर्न देयर लायव्हलीहूड. ही जी बीजेपी आसा ही कितली एंटी गोवन आसा आणि एंटी गोवा आसा. एव्हरी तेंचे डिसिजन जावं नाजाल्यार जी पॉलिसी आसा ही गोंयकारांक काबार करपाकूच आसा. सो हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की बीजेपी फक्त गोंयकारांक सोंपोवपाक येयला, गोंयकारांक फटोवपाक येयला. इलेक्शनाच्या पयलीं तेंच्यांनी हो जुमला दिलो, जसो 15 लाखाचो जुमला दिलो, जशी ही मोदी की गॅरंटी आसली OCI कार्ड होल्डरांक रिवोकेशन सर्टिफिकेट यूज करपाची. आयज ही मोदी की गॅरंटी टोटल फेल जाल्ली आसा. सो हो युटर्न जो सरकारान घेतला, सरकारान हेचेर विचार करपाक जाय. 30 तारखेर एप्रिला म्हयना ही नोटिफिकेशन काडलो जाल्यार कोरियन काडलो जाल्यार त्याच दिसा दुसऱ्या दिसा सांगपाचें आमचें इलेक्शन आशिल्लें 7 माय 7th मे. आनी तुमी कांय लोकांक दाखयलें ना की हें आहा म्हण आनी 30 तारखेर येवन काडलें म्हण. तुमी गेले इलेक्शना स्पेशली साश्टीक तुमगे व्हिडिओ पळयलो आसतलो CM बाणाली बिचेर आहा थिंगा लोकांक सांगता केलें म्हण आनी आमी केलें मोदीन केले. आतां कितें केलें लोकांक फटयले. दिस इज व्हेरी व्हेरी सिरियस. इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू हॅव ब्रॉट misleading documents before the court and not told the court the truth. And especially when it comes from high ranking officers, we expect the truth before the courts. If they are still considering if the MHA is still considering the proposal, why did you release this circular on the 4th April and send it to all the RPOs and the missions across the world? What did it gain? What did it say? Nothing. If the only purpose of that circular was to say that revocation, the MEA will be accepting revocation certificates. So now after on the 30th you are saying, no, we are still considering it. Then why did you send it?